कलत्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सौम्या निर्मल बलिदान भेटयता पातकामची सौम्या मिरडता ओढा मोरान तुका रतता सुकून गेल्यो शेल्यो आमी सजावन आसा तुझ्या आदाराचेर सौम्या पातेर आसा भक्तीन तुजे लागीं सौम्या आमी आयल्या सर्वेस्वरा देवा तुजो आदार मागता कलत्या काळजान मंदिरान तुझ्या येता सौम्या निर्मल बलिदान भेटयता पातकामची सौम्या मिरडता ओढा मोरान तुझ्या लब्धता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो खालत्या काळजान पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी हांगासर आयल्या त्या देखून हे मिसाचें बलिदान भेटयतना सर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचें आनी एकामेकाचें बोक्सांनी मागया. हांव पातकी सर पदार्थ देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मुसोम्या सारता मनाची दुर्दनार सारून वायट आनी बरें सोडून हांवें पदकां गेल्या ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध ह्या पलपगे सदां सांबाळून सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे जगण्याच्या सर्वेस्वरा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्या काकूट कर सौम्या काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर क्रिस्ता काकूट कर सौम्या काकूट कर सौम्या काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुका मानता तसल्यो सुकरण्यो करूंक जावं आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी सदां त्यो शेवटाक पावोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सा पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्राचो आरंभ. पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावंक आपयलेल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतल्या आनी आपणाची स्वंत परजा जावंक ताणें आपयलेल्या रोमा शहरांत आसलेल्या तुमकां सक्तांक बरोवचें देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. ही सुवार्ता आदी मागां आपल्या प्रवाद्या मरिफात पवित्र पुस्तकी देवान बसायल्ली. ती ताच्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता विशांतली. रक्तामासा प्रमाणे तो दाविदाच्या संततेचो
पूण पवित्र करता त्या आत्म्या प्रमाणे मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या वेळा त्या वेळात हांव देवाचो शक्तिवंत पूत म्हूण स्थापीत जाल्लो. ताच्या नांवाच्या महिमे खातीर सर्व जनांगांक विधेयपणाचे म्हणजे भावार्थाचे वाटेक हाडूंक ताचेच वरवीं धर्मदूत जावचें देणें म्हाका लाभलें. जेजू क्रिस्ताचो लोक जावंक आपयलेले रोमा शहरांत आसलेले तुमी हांचेच मदले. देवाचें उतर हें. देवाचे गोडकार. श्लोक. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायलां. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपली नीत ताणें उगडल्या. इस्रायेलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या विश्वासी मोगाचो ताणें उडास काडला. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. प्रितमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सोडवण देखल्या. सर्व भूनिवासियानो सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावन ताका हरसया. सर्वेस्परान आपली सोडवण कळीत केल्या. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. आज तुमची काळजां धारून करी नाकात. बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकयात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. आपले भोंवतणी लोकां जमे सोडून येतना जेजू म्हणा लागलो, ही संतत नसटी संतत ती कुणा मागता. निजाकी जोना प्रवादेचे कुणे शिवाय दुसरी कुणा तिका मेळशिना. जशे जोना प्रवादी निनिवेगरांक एक कुणा जाल्लो, तशे मनशापोती जातलो एक कुणा हे संततेक. जडतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतते सवे उबी रावतली आनी हे संततेक गुन्यांवकार करतली. कित्याक सलमांची जणवयेची उतरां आयकूंक अर्दो संवसार पयन करून ती आयिल्ली. पूण सलमांव प्रास वर्तो हांगा आसा. जडतेच्या दिसा निनिवेचो लोक हे संतते सवे उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकार करतलो. कित्याक जोनाची शिकवण आयकून निनिवेगरांनी आपली जिणी बदलली. पूण जोना प्रास वर्तो हांगा आसा. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. भोवन न्ही भयणीनो, फाटल्या दिसांनी पयल्या वाचपांत आमी पोरण्या तेस्तमेंतांतलीं वाचपां नियाळून आसल्या. आनी आस्तावन नव्या तेस्तमेंतांतलीं वाचपां प्रतीक जावन सा पावलूच्या पत्रांतलीं वाचपां आमी नियाळतल्या. तांतल्या तांतू
सांपावलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्रांतली वाचपां आमच्या नियाळाक आसात. देवानच मांडून हाडलेली ही मांडवळ कशें दिसता, कित्याक म्हळ्यार येवच्या सोमारा, मंगळारा आनी बुधवारा हांगासर 3 दिसांची रेतीर चलची आसा आनी ती रेतीरी सांपावलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर चलता. म्हणटना ह्या दिसांनी जे कितें आमची वाचपां आमकां नियाळाक आसात ती आमी वैयक्तीक रितीन नियाळ केलो जाल्यार ताचे विशींत इल्लें अध्ययन केलें जाल्यार खंडीत जावन ही एक थायाराय जावंक पावता त्या रितीरेक. नवे तेस्तमेंतांत आमी पळयलें जाल्यार सांपावलून बरयलेलीं 13 पत्रां आसात. हांव सेमिनेरीक सर्वल्ल्या वेळार म्हजो पयलोसो डिरेक्टर जावन आसलो मनदीक बाब मायकल मॉरीस आमच्या कॉवेंतांत तो आसा हांगा. आनी तेन्ना ताणें आमकां ही पत्रां खंयची म्हणून एक धाकटें पोत शिकयलें. रोकोको गल्ले फी कोलते ते तिम तिम ती फिलेमोन. Saint Paul wrote 13 letters. Rococo Gallefi Colte te Tim Timti Philemon. Saint Paul wrote 13 letters. म्हणजे हर एका नावाचें इंग्लिशांत पयलेंसो शब्द काडणं एक पद ताणेंच घडयल्लें आनी ते अजूनय म्हज्या मोतींत आसा आनी खंडीत जावन तुमी तें सिंग करशेत जाल्यार तें मोतींत उरता. एक पोटी गायिल्लें तें काळजाक रोमता. म्हणटना मगाळ भोवन आनी भयणीनो 13 पत्रां सांपावलूचीं ह्या नव्या तेस्तमेंतांत आमकां वाचूंक मेळटात. आनी ह्या पत्रा मुखांतर सांपावलू कितें करता गे म्हळ्यार आपणाच्या हाताखाल आशिल्ल्या भावार्थ्यांक शिक्षीत करचें काम करता. थोडे पोटी तो एक कडेन गेल्लो चिंत्या तो एफेसाक गेल्लो म्हूण चिंत्या. आतां थंय गेल्ले उपरांत थंय तो एक पवित्र सभा बांदता, लोकांक शिकयता, लोकांक क्रिस्ताची वळख दिता. त्या उपरांत तो आनी एका गांवाक येता. आतां आनी एका गांवाक गेल्ले उपरांत चिंत्या एफेसांत कांय तरी एक समस्या आयलो. लोकां थंय कांय भावार्थाचे विशयंत घुसपट गोंदळ आसा. तेन्ना कितें करता तो आसच्या जाग्यार जावन एक पत्र बरयता, कित्याक ताका थंय वचूंक जायना. त्या देखून त्या पत्रांत तांचे थंय आसच्या समस्याक परिहार कितें, तांचे थंय आसच्या त्या दुबावाक स्पश्टीकरण कितें, क्रिस्ताची खरी शिकवण कितें म्हूण तो बरयता. कितें म्हळ्यार जायते पोटी पावलून शिकवण दिल्ल्या उपरांत त्या गांवांत जायते फुडकिरे प्रवादी उपजल्ले आसात आनी लोकांक वाट चुकोवचे प्रयत्न ते करताले. आतां असल्या संदर्भार सांपावलू आपणाच्या पत्रा मुखांतर त्या लोकांक परत्यान एक बोटी खरी शिकवण कितें गे म्हूण शिकयता. तांणी साल्वासांव जोडचे जाल्यार कितें करीचें गे म्हूण तो तांकां समजयता. आनी हो जावन आसा उद्देश सांपावलून बरयलेल्या पत्रांचो. आतां आज आमी वाचतांव रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचो आरंभ आनी हांगासर ताचें पत्र आमी पळयलें जाल्यार न्ही मात्र हें पत्र उरलीं पत्रां जाल्यार हर एक पत्र तो आरंभ करता आसतना पयलें तें पत्र कोण बरयता ताची वळख तो मोटव्यान दिता. आयच्या पत्रान पळया, पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावंक आपयल्यान आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान देवान मोग करतेल्या आतां इतून म्हणसर तो कोणें हें पत्र बरयलेलें तो म्हणटा पळया, पावलान म्हणजे जेजू क्रिस्ताच्या सेवकान धर्मदूत जावंक आपयल्यान
आनी देवाची सुवार्ता परगट करच्या कामाक वेगळो केल्ल्यान. इतलें सांपावलूची वळख. ताचें नांव तो सांगता, ताचें डेसिग्नेशन कितें म्हूण तो सांगता. आतां उपरांत त्या वळीच्या दुसऱ्या भागांत कोणाक तो पत्र बरयता म्हूण तो सांगता. देवान मोग करतेल्या आनी आपणाची स्वंत परज जावंक ताणें आपयलेल्या रोमा शारांत आसलेल्या तुमकां सगळ्यांक बरोवचें. पळया, ह्या पत्राच्या सुरवेच्या वळीच्या दुसऱ्या भागांत तो पत्र कोणाक बरयता म्हूण तो सांगता. तें सांगलेल्या उपरांत तो सगळ्यांक नामान करता. कशें आमी एका व्यक्तीक मेळटाना गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग म्हणटा वंगी, तशेंच हांगा तो लोकांक नामान करता. कितें करता, कसलीं उतरां तो वापरता. तो म्हणटा, देवा आमच्या बापाची आनी आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमकां. आतां हे 3 विशय तो कोण म्हूण सांगचें, तें पत्र कोणाक बरयता म्हूण तें सांगचें, आनी उपरांत लोकांक शांतीचो नामान करचो. हे ताणें बरयल्या 13 पत्रांनी वाचूंक मेळटा. त्या उपरांत मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, तो कित्या खातीर तें पत्र बरयता म्हणून मुखल्या वळींनी तो सांगता. भोवन आनी भयणीनो, हांवें म्हळें सांपावलो ताच्या पत्रा मुखांतर भावार्थ्यांक उत्तेजन दिता, भावार्थ्यांक शिक्षीत करता, भावार्थ्यांक सारकी वाट खंयची म्हूण तो दाखयता. ह्या काळार पत्रां बरोवची उणी जाल्यांत, कित्याक आमचे लागीं मोबायल आसा, तातूंत कॉल करूंक जाता, चॅट करूंक जाता, टेक्स्ट करूंक जाता. म्हणटना जे कितें आदल्या काळार आमी पत्रां बरोवन एकामेकाक संदेश धाडटले हांव ते मस्तू आजून उणें जालां. पूण आजाची संपर्क माध्यमां आमकां एकामेका लागीं सडीत मापान संपर्क दवरूंक एक अवकाश करून दितात. अशें आसतना ह्या संपर्क माध्यमाचो बऱ्यान उपयोग करून बरे संदेश एकामेका आशार पाशार करून एकामेकाक उत्तेजन दिवंक आनी भावार्थाच्या वाटेन तांकांय मुखार वचूंक प्रोत्साह दिवच्याक आमी ती वापरया. ह्या दिशेन सांपावलूचे आदर्श आमकां प्रेरण जावं आनी पवित्र युक्रिस्तांतलो जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरो. आल्तर लागी जमल्या काळिको हाडून आयल्या मोगाळ सुका दिता स्वीकार कर म्हूण परता धन मुझे ओपून दिता आत्मो म्हजो अर्पिता जीव म्हजो समर्पिता जीव तुका हसिता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मेळणेक आमच्या नेक्या दावाक सर्वेस्व मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुजे मुखार आमी भक्तीपणी घालता ती मागणी आनी देणी मानून घे. तांचे उद्देशी आमकां सर्गीच्या आनंदाक पावय. हे आमी मागता तुज्या आपुरबायच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारतांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. वैश्यामी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पोदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर उकाणी आनी सर उतय आमी तुका धीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशां कुळ तुवें रचलें
तचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाखणटा तारण मेळलेली तुजी परजा. सरकार एका काळजान तुका दिन वसता तुज्या संतां भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उसरगी तुका जय जय, सर्वेस्वराचें नांव येता ताका जय. उसरगी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Lord, so good for good to you. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बाप्पा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरी देवाचे माये संगती, भाग्यवन जुजे ती सोपोती, भाग्यवन धर्मदोता, भाग्यवन अगस्टीन तेवर परंबील आनी सर्व कळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. Tiaz Jesu वरवीं, तियाज जेजू संगता, तियाज जेजू थंय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका
ससनाच्या ससना. आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळमेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुझे कृपेन, तुझे दयेन, तुझे थंय सोमिया बाटी पोरतलो. ये जेजू म्हजे थंय राव, जेजू म्हजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका काय.
प्रार्थुया. महिमेवन देवा आमच्या बापा, जेजूच्या अमली कुडी रक्ताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ह्या पवित्र जेवणा वरवीं अदीक संपूर्णयेन ताच्या देव सैमान आमकां वांटो दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रोत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Weta, weta, somia, tuझं स्पिरिट हांव घेता. गाता, गाता, somia, तुझी ससाय हांव मागता. तूंच म्हजो धीर आधार, तूंच म्हजो सांबाळणार. तूंच म्हजो धीर आधार, तूंच म्हजो सांबाळणार. वेता, वेता, सोमिया, तुझं स्पिरिट हांव घेता. गाता, गाता, सोमिया, तुझी ससाय हांव मागता. मोगाळ पुत्रा सोवे, आमकां मरी आशिर्वाद दीव आमकां. निवड आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान. बाळूक जेजूचे पूर्ण शेत कार्मेल गुडो मंगळूर मांडून हाडता. ओएसिस 2023 घराण्यातली विनंती, रत्नाचे उमेदीर घराण्यातली विनंती. सांपावलून रोमागरांक बरयलेल्या पत्राचेर 3 दिसांची कॅरिस्मॅटिक रेती ऑक्टोबरच्या 23 ते 25 तारीख म्हणसर कर्मेलीत याजक तशेंच ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड्रा. तुम्ही येया, हेरांकी आपणडा नव्या पेंतेकुस्ताक साक्षाव. कोविड आमचेर आयिल्लें व्हड एक खर्ग. असल्या कराळ दिसांनी एक व्यक्ती उदेता. एका प्रवाद्या बरी तो सोम्याचें उतार उलयता. देवाचें उतार घरा घरांनी गाजूंक सुरू जाता. तो व्यक्ती आसा मानेस्त प्रकाश डिसोजा. ताचे सवें केल्लें संदर्शन तशेंच अजापा विशीं सविस्तार माहिती ह्या अंक्यांत आसा. वाचूंक तयार रावा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावूं दी म्हणली आमची आशा.